ओव्हरब्रिजाच्या कामाक लागून दिवचले बोड्डे वाठारांत तयार केल्ल्या पर्यायी रस्त्याचे डांबरीकरण करपाक आड नदर जाता। पावसाळो लागीं पावलो तरी ह्या रस्त्यार डांबर घालूंक नाशिल्ल्यान गाडयो चलोवप्यांनी नाराजी उक्तायल्या। फाटल्या 17 एप्रिलाक बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यां सयत दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांणी रस्त्याची पळोवणी केली। त्या वेळार रस्त्याचे डांबरीकरण करपाची तयारी संबंधीत कॉन्ट्रॅक्टरान दाखयल्या, मात अजून कांयच हालचाल दिसना। पावसाळ्या पयलीं रस्त्याक डांबर पडपाकूच जाय अशी लोकांची मागणी आसा। हांगा रोडाचें काम चालू आसा, हायवेचे तेन्ना मोठ्या प्रमाणात काम चलता आनी हांगा जे तांकां एक पर्यायी रस्तो आमकां दिल्लो। जे व्हडल्या वाठारांतले जे लोक आसात तांची वाट बंद जाल्ली आनी त्या बंद जाल्ल्या कारणान आमी तांकां पर्यायी रस्तो मागलेलो। तो आमकां पर्यायी रस्तो तांच्यांनी दिल्लो आसा, पूण त्या रस्तो दिताना तांच्यांनी इन्स्पेक्शन केल्लें आमदारान आनी कन्सर्न ऑफिसरान आनी आमकां तेणी सांगलेलें कितें हांगा रस्त्याक हे थोडेशें डांबर घालून दिता, कित्याक आमी म्हणटलें कितें डांबर घालून दिया, कित्याक जेणे करून हे लोक येता हांगा धुल्लो जाता, रहिवासी लोक आसा आनी पावस लागीं पावल्या कारणान पडपाची जास्त शक्यता आसा। पावसाक चिकलमय जाल्लो आसा। तेन्ना तांच्यांनी इन्स्पेक्शन केलें, तेंचे एकदां परत नदरेक हाडून दिवंक सोदता की तांच्यांनी बेगांतले बेगीन तो डांबरीकरण टेम्पररी करून ह्या लोकांची वाट सुरळीत करची, जेणे करून हांगा एक्सिडंट जावचो ना आनी अपघात जावचो ना।